स्कूटर, मोटरसायकल वा रिक्षा घेऊन नव्या मांडवी पुलावयल्यान वचपाक मेळचें ना, बंदी आसतली। पूण 26 ते 28 जानेवारी सगळ्या गोंयकारांक पुलाचेर वचून भोंवपाक मेळटलें आनी मागीरच 29 जानेवारीच्यान हो पूल येरादारीक उक्तो करतले। उक्तावणाची कार्यावळ मात जातली 27 जानेवारीक। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा सांजे 7:30 वरांचेर पुलाचे उक्तावण करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगला। ताचे पयलीं पुजा जातली आनी एक व्हडलो तिरंगी बावटो पुलावयल्यान हुबयतले। हो पूल पर्वरेच्यान मडगांवां वचपाच्या महामार्गाचेर वचून तेंकतलो। फोंडेच्या बायपासाचेर वचपी उड्डाण पूल मात 30 जूना मेरेन तयार जातलो अशें तांणी सांगला। आमचे जे मेन फंक्शन आसा ते फंक्शन माननीय मुख्यमंत्री आणि नितीनजीच्या हातान आम्ही सेंटराक करतले, म्हणजे सेंटर ऑफ द पॉइंट जो आसा आमचो ब्रिजाचो थंय करतले आनी त्या खातीर लोकांक थंय येवपा खातीर दुसरे दीस पर्यंत आमी तो लोकां खातीर ओपन दवरतले आनी लोकांनी थंय येवन जाय जाल्यार दुसरे दीस पर्यंत मेळटले, त्यानंतर लोकांक तो बंद आसतलो। ह्या ब्रिजा वयल्यान आमी मोटरसायकलीक बॅन करतले, रिक्षाक बॅन करतले, फक्त गाडयो आणि हेवी व्हेकल्स ह्या ब्रिजा वयल्यान वतल्यो। दुसरी स्पीड लिमीट 50 km/h आसा। साधारण 2 म्हयन्यांत सगळे कडेन कॅमेराज आसतले, स्पीड लिमीट डिवायसीस आसतले, म्हणजे कोणीय जर स्पीड लिमिटीन वाडयली जाल्यार नॅचरली ताका आज जसो तालाव म्हणटा हेल्मेट घालनासतना तसोय तालाव चालू जातले। हो तिसरो पूल उक्तो जातकीर येरादारीच्या गच्चे मुड्डेचो प्रस्न सुट्टलो अशी आस्त आसा, कारण दोनय पोरणे पूल वन वे करतले। ते भायर पुला सकयले रस्ते वन वे। आंबेडकर उद्याना कडल्यान वचपी वन वे रस्त्या वयल्यान पणजेची येरादारी पर्वरे वटेन वतली। दुसऱ्या पुला वयल्यान पर्वरेच्यान पणजे येवपाची येरादारी येतली। तुमकां बस स्टँडा कडल्या सर्कला कडल्यान भोंवतडो घालून पणजे वचचें पडटलें, कारण दिवजा सर्कला कडल्यान बस स्टँडार येवपी रस्तो आनी रायबंदराच्यान पणजे येवपी रस्तोय वन वे जातलो। 8 दीस ही येरादारी कशी चलता ती पळयतले आनी मागीर निमनो निर्णय घेतले अशें ढवळीकारान सांगला। जशें ट्रॅफिक कंजेशन जाता तातूंत आमी फेरफार करतले आनी विथ द हेल्प आनी विथ द गायडन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमी ताचेर सुटावो करतले। इतले मजगती पर्वरे पुंडलीक नगरा कडेन बंद केल्ले सर्कल परत सुरू करपाचो निर्णय मंत्री रोहन खंवटे आनी GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळेकरान घेतला। ताची तांणी ब्रेस्तारा पळोवणी केली, मात तो उक्तो करचे पयलीं ताची मातशी सुदारणा करतले। एक थोडे दीस आमी रावन एक चॅक करपाचें थारायलां, म्हणजे केदे व्हडले सर्कल जाय, कश्यो बसी मुवमेंट जातल्यो, कितले ट्रॅफिक कमी जातलें, हें सगळें एकदां सेटल जालें की मागीर डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप विल बी सिग्नल जाय जाल्यार सिग्नल करचें पडटलें। पर्वरे आनी पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी यशवंत परब।